ते सगळे फॅक्टरी पळय ते पोल्युशन करता आनी इन्स्पेक्शना लागून आमी रेजोल्युशन घेवन आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा हाडून दिल्या सगळ्या कल्चरल रेजोल्युशन आहा सगळ्यांनी सायन मारली सरान सांगितला आपण एक्शन घेता म्हणून 14 डेजा भितर कुंकळ्याक उदक आहा पळय तें साम पोल्युटेड जालें आहा हे फॅक्टरी येवन कुंकळ्याक सामकें उदक पिवपाचे परिस्थिती ना नुस्त्याचे फॅक्टरी येयली आहा पळय त्या नुस्त्या फॅक्टरीचेर आमकां सकाळी दार उदकी करपाक मेळना आमकां कुंकळकारां हें स्लो पॉयजनींग चेअरमॅन आमगेलो पोल्युशन बोर्ड तेणें आमकां बरो पॉझिटिव्ह आन्सर दिलो आमकां तेणें सगळे हेचेर आमची इन्वेस्टिगेट करता म्हणला पोल्युशन मॉनिटरींग बोर्ड बी घालता म्हणला तेणें आमकां कुंकोली म्युनिसिपल कावन्सिलाचो चेअरमॅन आनी सगळे कावन्सिलर येयल्ले they wanted me to check the existing fish meal factory at Kunkoli Industrial Estate. They were complaining about odor control, odor was marta tho. So they have given me a representation. I'll examine that and I'll see what is to be done. I've discussed with them in detail. डिलायला लोबो जी वायस चेअरमॅन आसा EACC तांकां आमी रिक्वेस्ट केलें हांवें म्हणजे थिएटरानूच की गोवन सेक्शन जो जाता पळय थंय ते गोवन सेक्शनान जे डिरेक्टर्स आनी फिल्मां सिलेक्ट जाता तांकां मोमेंटोज दिता पण तांकां सर्टिफिकेट्स मेळना ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स पण इंडियन पॅनोरमा किंवा बाकीचे सेक्शन पळयले तांकां मोमेंटोज एज वेल एज सर्टिफिकेट्स मेळटा सो हांवें मॅडमीक रिक्वेस्ट केलें आनी हांव EACCूय रिक्वेस्ट करता की जे गोवन सेक्शनान फिल्म मेकर्स सिलेक्ट जाता जी फिल्मां सिलेक्ट जाता तांकां समजा ऑफिशियली तुमी सर्टिफिकेट्स दिले जाल्यार इट्स लायक अ ऑफिशियल हें की यू आर पार्ट ऑफ इट अदरवायज म्हणजे इट ॲड्स टू द सेलिब्रेशन सो म्हणजे तेणें पॉझिटिव्हली तें रिस्पॉन्ड केलें आनी ती म्हणपाली आय विल टेक इट अहेड सो आय रियली वॉन्ट टू थँक हर फॉर दॅट की तांणी म्हणजे हांवें जस्ट तांकां लावंजान बसयलें ताणें रिक्वेस्ट केली मुद्दो मांडलो अँड शी हर्ड इट सो आय होप इट गोज वेल अँड आय होप इट हॅपन्स this year next year whenever but it should happen is what I feel. आणि पळोवपाक शकता की घरात कॉमर्सची दुकान आसा कॉमर्स 8 जाण चोर येले आणि पयलीच वाटेर तेणी दार आशिल्ली तेजे दाराक हांगा कपड्याच्या सहाय्यान लॉक केलें कपड्याच्या सहाय्यान दार लॉक केलें कित्याक घरा कडल्यान कोण भायर सरपाक जाय म्हणून त्या उपरांत ते पळय लागींच आशिल्ल्या दुकाना कडेन गेले इतल्यान जेवच्यान तें दुकान आसा त्या सायडीच्यान त्या दुकाना कडेन गेल्यार पयलींच वाटेर तेणी पळय कॅमेरान पळोवपाक शकता कॅमेराचेर स्प्रे मारलेलो आसा ब्लॅक कलर मातशें वाडोवपाक जाय पेट्रोलिंग आनी मातशें कितें जाता म्हणटा पळय तो एटलीस्ट 12 ते 4 पर्यंत एक पेट्रोलिंग आसपाक जाय एक मनशाची हो मेन बाजार आनी कांय ना ह्या वटेन त्या वटेन चड व्हडलें कांय ना ते दोन सारकें आनी मातशें तुमचें सारकें इक्विपमेंट बी आसला बरें एक्चुअली रातीन 2 जावन 28 मिनटार खण करून धाडेलो आवाज येता 2 खेप मागीर खिडकी ओपन करून म्हाजी पळयली काय दिसलें ना मागीर म्हाका शटर ओपन जाता आवाज आयलो सो हांवें आवाज येता म्हणून म्हणटा पळय बेश्टो पुलिसाक फोन मारलो आनी सकयल येयलो म्हाका कळ्ळें डावट लागलो म्हाजो सेटर म्हणून म्हाका पळोवपाक गेल्यार कोण तरी 6-7 जाण आसले खंय म्हाजे घर सायडीनच तुका लॉक करून दवरले हय लॉक मीन्स दोरी बांदून गेटी लॉक करून दवरले दारा दोरी बांदून दवरली म्हाका एक सांग प्रवीण तुमगे एका CC कॅमेरा पळय आहाय हांगा तेका ब्लॅक मारला तेणी काळो पेंट मारला स्प्रे पेंट मारला तेका लागून तुका घरांत तें पळोवपाक मेळना ना घरा पळोवपाक मेळना सगळें ब्लॅक करून दवरला आयज घरांतल्यान बोवाळ मात पुलिसा आपयलो म्हाका ओपन कर म्हणून की हांव दार ओपन भायर वचपाक मेळना जालें म्हाका आनी त्या नंतर पुलीस हांगा चोरां फुडें गेले हय मागीर एकटो म्हाजे फाटल्यान म्हाका ओपन करपाक येयलो आनी एकटो ताजे फाटल्यान धांवलो ओके अडेचा खबर न्ही बट डावट बी कोणाचेर आसता तसो डावट बी तसो कांय ना कांयच कळना 7-8 जाण कोण ते आसा कोण अशें रँडमली अशें शॉपार चड अशें कोण येवंक ना ही चावडी बाजार हो 100 मिटराचेर डिस्टन्सीचेर पुलीस बसता सेम हो आवाज पुलिसांक येयलो आनी पुलीस अलर्ट जावन तांकां कितें तरी जालां तितल्या सस्पिशियस म्हणटा हांगा येयले तेन्ना तेणी ते 8 जाण लोकांक पळयले तेन्ना ते धांवत गेले आनी ते चोर आशिल्ले ते हांगच्यान धांवले पुलिसां पळोवन हांगच्यान ह्या वाटेन चोर धांवले आमी पळोवपाक शकता जी शस्त्र तेणी यूज केल्ली चोरांनी ही शस्त्र यूज केल्ली ही शस्त्रां कितली धारदार आशिल्ली त्याच प्रमाणे हांगा जेवणाची एक आमकां दिश्टी पडटा जेवणाची पिशवी दिश्टी पडटा आमकां ही शस्त्रां आशिल्ली ही धार काडलेलो पिकास ह्यो पारयो ह्यो पळोवपाक मेळटा हांगा एक कॅन आसा तशेंच आमकां पळोवपाक मेळटा की हांगा जेवणाची एक पिशवी आसा दवरलेली हांगा जेवण केल्लें काय कितें तेणी मुख्य गजाल म्हणल्यार अशी आसा की चोरी ह्यो इतली व्हडली चोरी ह्यो दाखोवची हांगा अशी शटर वाकोवप चोरी जावप खूब प्रकार घडल्या भुरटी चोर पूण अशी इतली मोठी चोरी काणकोणां जावप एक मोठी अजाप आसा आनी त्याच बरोबर आमी पळयता की हेवटेन आसा नुस्त्या बाजार आसा ही एक गजगजलेली एरिया हांगा दिसांतल्यान कोण येवन वयता काय कितें जाल्यार आमच्यान म्हणूं येता
की डाकू जेन्ना राज्य करतात तेन्ना डाकुवांचे अच्छे दिन येतलेच म्हणून. सो तें जाल्लें हांगा गोंयांत अशें जालां की हे सगळे व्हडले व्हडले डाकू गोंय चलयतात आनी जे बारीक डाकू आमी रातचे दरोडे घालता पळय तांचे सारके अच्छे दिन आयले. देप्याले घर लुटले, कोणाक धरलो? कोणाक धरुना. दोतोराचें घर लुटले म्हापश्यान, कोणाक धरलो? खंय बारीक कोणाक तरी बुराटे धरले, अजून कांय मेळूंक ना. वास्को पयर जालें, बिल्डिंगेचेर 6व्या फ्लोराचेर वयर सरून दरोडो घालो, कोणाक धरलो? कोणाक धरुना. सो पुलीस आहा खंय रे? प्रुडंट मिडिया खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोरकर. नमस्कार येवकार तुमकां. हांव आतां आसा मडगांवच्या पुलीस स्टेशना भायर आनी थंय राती 7:30 सुमार स्टेशन रोडाचेर हांगा 2 भुरग्यां मदीं जे 27 वर्सांचे सुमार आसपाक शकता हांचे भितर झगडी जाली आनी खंय तरी झगड्यान एकट्यान सुरी काडून दुसऱ्या भुरग्याचेर मारल्या. तेचें नांव जावन आसा मोहम्मद इब्राहीम. हो 27 वर्साचो भुरगो ओरिजिनली कर्नाटकान रावपी आनी ताका आतां हॉस्पिटलान एडमीट केला. आनी दुसरो जो भुरगो आसा तो सद्या तांकां पुलिसांक थंय मेळोंक ना, तेजो तपास चालू आसा. हांव सगूण गावडे, प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांवच्यान. गोवा पुलीस हेज बिकम अ लाफिंग स्टॉक. आतां तुका सांगता ही इलेक्शन कॅम्पेन वाडटली, इलेक्शनाक उबे रावत तांचेर अटॅक करतले. एप्लिकेशनां करची पडटली, पुलीस प्रोटेक्शन आमकां दिया म्हणून भाशणां बी करतलो जाल्यार. जितले जे क्रिमिनल आहात तांकां हो सेफ हेवन जाल्ले आहा. सब सीनियर लीडर थे, फाइनल हो गया सर. सभी बातों की चर्चा है, एक ही बात नहीं, सभी संघटन के मुद्दे की चर्चा. इंचार्ज सेक्रेटरी इंचार्ज दोन्ही आज गोंया आयल्यात आनी रिगार्डिंग द अलायन्स ZP कशें वचपाचें ताचेर चर्चा जाली. सो देर इज अ प्रोग्रेस विच इज हॅपनिंग. आमी आमचे बाकीचे विजय सरदेसाय आनी मनोज परबा कडेन उलयल्या हाव वी आर गोईंग अबाउट दॅट. वी वील क्लियर अवर स्टँड. वी हॅव डिस्कस्ड कितें पॉयंट आशिल्ले ते आमचो लिडर ऑपोजिशनूय उलयला, आमचो दोतोर कार्लोसूय उलयला आनी रिगार्डिंग सीट शेअरिंग कितें कशें करपाचें तें वी वील लेट यू नो. अलायन्स इज प्रोग्रेसिंग. आतां काल राती काँग्रेसीच्या लिडरशिपीन म्हजे कडेन थोडे सिटां खातीर उलयल्लें आनी त्या सिटांचेर आमचें उलोवणें चालू आहा. फॉर्मुला असो दिल्लो स्टार्टिंगाक की 10 सीट आमकां, 10 सीट आरजीक आनी 30 सीट काँग्रेसीक अशें आसचें म्हणून. आतां ताजेर मातशें वयर सकयल जाता आसतलें, पूण डिटेल्स आज मेरेन हांव तांचे कडेन उलोवंक ना. केंद्रीय उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष सिद्धांत दास हांणी जो अहवाल दिल्लेलो आसा सर्वोच्च न्यायालया समोर, तो अहवाल 21 तारखेक सादर केलेलो आसा आनी तितून म्हत्वाच्यो बाबी ज्यो आसा त्यो अधोरेखीत जाल्लेल्यो आसा. तातूंत तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा की पयल्या टप्प्यान गोंयांक व्याघ्र राखीव क्षेत्र जेन्ना दितले तेन्ना नेत्रावळी, खोतीगांव, महावीर अभयारण्य आनी महावीर राष्ट्रीय उद्यान हांचो आस्पाव जावपाक जाय म्हणून. आनी मागीर दुसऱ्या टप्प्यान म्हादय अभयारण्य आनी हेर वाठार जो ह्या व्याघ्र राखीव क्षेत्रांत आस्पावतलो तो आस्पावतना पयलीं हे जे थळावे लोक आसा त्या थळाव्या लोकां कडेन विचार विनिमय करून तांकां विश्वासान घेवन एकंदर म्हादयचो वाठार जो आसा तो वाठार व्याघ्र राखीव क्षेत्रांत समाविष्ट करपाक जाय अशें तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा. आतां हो विशय जो आसा हो सर्वोच्च न्यायालया समोर डिसेंबर म्हयन्यान हेचेर सुनावणी जातली तेन्ना तो चर्चेक येतालो आनी मागीर सर्वोच्च न्यायालय हाचेर अंतीम निवाडो जो आसा तो दितले. गोंयांत वाघांचें अस्तित्व जें आसा हें हाच्या पयलीं म्हादय अभयारण्यान आसा हे परते परते अधोरेखीत जाल्लेलें आसा. 2009 ते 2019 ह्या 10 वर्सांच्या कालखंडान आमी पळयल्यार लक्षांत येता की 70 वाठारांत एकूण 5 वाघ जे आसा तेंची हत्या जाल्लेली आसा. तेतून 2 जे आसा ते पेटे आसात, एक जो आसा तो निम्न प्रौढ वाघ आसा आनी एक वाघीण आनी एक वाघ अशे एकूण 5 वाघांची हत्या जी आसा ही म्हादय वाठारांत जाल्ल्याचे स्पश्ट जाल्लेलें आसा. ह्या सगळ्या गजालीचो
प्रतिबिंब जे आसा ते ह्या आमकां अहवालान खंयच दिसना. आमी एक गजाल मतीन धरपाक जाय की गोंयचें अस्तित्व आनी म्हादय न्हंयचें अस्तित्व जर आमकां राखपाक जाय जाल्यार म्हादय व्याघ्र राखीव क्षेत्र जें आसा हें गोंया खातीर गरजेचें आसा. So the CEC basically has given a report that in favor that the tiger reserve should be implemented. We welcome this decision. We also should consider Madai as well. So म्हाका दिसता जे habitation हांकां सगळ्याक लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन हे effectively जरी तर we are protecting the tigers, it has to be by taking all the people into confidence. So हे सगळे जायन म्हाका दिसता हे मुखार सोडा. It is a tight slap on the government. That was this government should implement it immediately. म्हादय साल्वार करपाक एक ग्रावंड मेळटा. एक टायगर जो आमचो नॅशनल एनिमल ताजे गोंयांत हॅबिटेट आसा. एनवायरमेंटलिस्टा खातीर हो एक जैत आनी गोंयच्या सरकाराचे तोंडाचेर थापट. शेकड्यांनी वर्सां थंय रावतात आनी तांचे लायफ्स आनी लायव्हलीहुड्स ते जाग्यांनी रिलेटेड आहा. तांचेर हे एक अपशकून आयलां आनी तांचोय आमी विचार करपाची गरज आहा. सरकारान बरे भशेन सायंटिफिकली आनी लोकांचो फायदो कसो जाता तें चिंतून ऑप्शन बेगीन डिसायड करून दवरपाची गरज आहा. फाटल्या 8 म्हयन्यांत गोंयांत 3 दरोडे. दोनापावला म्हापशा गणेशपुरी आणि वास्को घरात घुसून घराब्यांक मारपेट करून घर लुटले. तिनूय प्रकरणांतले दरोडेखोर अजून मेळनात. आतां मेळटा ते म्हायती प्रमाण दोनापावला बंगल्याचेर दरोडो घालून टोळी खंय बांगलादेशांत वचून परत गोंयांत येवन म्हापशा गणेशपुरी दरोडो घालो. दोनापावलच्या आनी म्हापशेच्या CCTVंत एकूच टोळी खंय कॅप्चर जाल्या. म्हापशा दरोडो घालून टोळी खंय परत भारत सीमा पाड. टोळयेचो सोद घेवंक पुलिसांचो पंगड बांगलादेश शिमेर पावलो. थंय तांकां मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण खंय सीमेर एजंट आसात. पयशे घेवन खंय चोर मार्गान भारतांत बांगलादेशांक प्रवेश करून दितात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. With the aim of maintaining surveillance and strict vigil on Goa's highway, the Highway Patrolling Unit was established as an independent wing of the Goa Police, equipped initially with 7 patrolling vehicles. However, while incidents of criminals filling the state through the land borders, often using their own vehicles or stolen ones, are steadily increasing, the number of operational highway patrol vehicles has been reduced from 7 to just 3. This shrinking fleet raises concerns about the effectiveness and readiness of highway surveillance in the state. Presently, one highway patrolling vehicle is assigned to the Patradevi border area, another to the Molem border stretch, and third one to the Polem border area. However, the real problem lies in the fact that these vehicles are not being used exclusively for highway patrolling. Instead, they are frequently diverted for routine duties by nearby police station, defeating the very purpose of which the highway patrolling unit was created. However, the Pink Force, which is dedicated to responding to women-related calls and complaints, currently operates with 11 vehicles. The highway patrolling unit has been reduced to just 3. This contrast highlights a significant imbalance in resource allocation, especially at a time when highway-related crimes and border escapes are on the rise. Mukesh Kumar for Prudent. फाटल्यान आमकां दिसता सेलिब्रेटरी मिलेनियम ही क्रूज बोट हांगा आयिल्ली आसा. एक मोठी पॅसेंजर बोट आयज हांगा आयिल्ली आसा आनी दिस इज द फर्स्ट क्रूज शीप दॅट हॅज अरायव्ड इन टू MPT ऑफ द टुरिजम सिजन. हांगा इंटरनॅशनल क्रूज ही फर्स्ट टायम हांगा आयिल्ली आसा आनी हातून भितर अरावंड 2100 पॅसेंजर सुमार आयिल्ले आसा. We've been here before about 4 years ago. We stayed in South Goa. Really enjoyed it. Today we're back on the cruise ship just for one day. Well, I went where the cruise stops. I mean, there's not a lot here, you know. I can't even see a shop yet, so or somewhere to get a cold drink, maybe. So more shops in the vicinity. Yeah, yes. She told us all about the different spices and different culture between the north and south of India, and then we went back to her villa where she has cooked for us. Superb. Very nice.
we enjoyed. Yeah, we will come back. Okay. जेन्ना आमी हांगा भितर गेले आमी वेगळे वेगळे लोकांक गाठलो टुरिजम डिपार्टमेंटांतल्या गोवा टुरिजम डिपार्टमेंटांतल्या मागीर इंडियन टुरिजम डिपार्टमेंटांतल्या टूर ऑपरेटरांक मेळ्ळे आनी तांचे कडेन आमी जाणून घेतलें की कशें ते पॅसेंजराक हँडल करता तांचे कितें अपेक्षा आसता. ये क्रूज जो स्टार्ट हुआ है ये स्टार्ट हुआ है सिंगापुर से ऑलमोस्ट 6 days before and ending in Mumbai actually. Most of the passengers are British nationals and UK nationals. They have also about 900 crew members on board. Yes, we feel great. We bring their special performance for them only now, showing a rich heritage of Goa. जेन्ना आमी आनी फुडें पळोवंक गेले तेन्ना आमी एमपीटी कडेन जेन्ना उलयले एमपीटीन सांगिल्लें आसा की तांचे एक इंटरनॅशनल आनी डोमेस्टीक क्रूज टर्मिनल जो आसा इट इज गोइंग टू बी रेडी बाय द नेक्स्ट सीजन आनी हाका लागून खंय जायत्यो फुडें आनीकूय क्रूज टुरिजम म्हणटा तें बूस्ट जावपाचें आसा. Government of India has sanctioned the project of international domestic and cruise terminal which is towards my left, which is going to come up and be operational by the coming season. So almost 60% of the work has been already completed. वास्कोच्यान कॅमेरामॅन तुळशीदास चारी बरोबर हांव विक्रम नायक प्रुडंटा खातीर. टेल्स ऑफ कामासुत्रा एंड क्रिसमस सेलिब्रेशन इव्हेंटाक बुकींग बंद करपाक गोंय पुलिशेन ट्वीट करून आयतारा निर्देश दिल्ले. सोमारा औपचारीक रितीन निर्देश दिले. कॅथलीक संघटनेच्या कागाळीचेर तांचे आड FIRूय रेजिस्टर जाला. ह्या इव्हेंटाच्या जायरातीन जायत्या गोंयकारांची भावना दुखयल्ली. प्रुडंटाचे बातमी उपरांत दिल्ल्या नंबराचेर फ्रँकी फेर्नांडीसान परत संपर्क केल्या उपरांत गोंयचो इव्हेंट कॅन्सल जाला म्हूण रिप्लाय आयलो. मजगतीं गोंयचो आर्क बिशप कार्डिनल फिलिप नेरी फेरावान प्रसंगाचेर आपलो स्टेटमेंट दिलो. धर्मीक परबांच्या नांवान चुकीचो प्रसार चल्ला असल्या जायरातींक लागून कितल्याशाच जाणांची भावना दुखवल्या. असल्या कार्यावळींचेर खर कारवाय जावपाक जाय म्हूण बिशपाची मागणी. विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यानूय हाचेर आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. I demand that the government take action to stop this and to book these people for making this advertisement even if the event is not held, because this is an attempt to create communal disharmony and therefore it is the duty of the police to book even for an attempt to commit an offence. Reflects that there is no law and order in Goa. It's a affirmation and confirmation की कोणूय येवन गोंयान कितेंय करूंक शकता. वो कोण लुधियानाचो कोण तो खुले आम तो सांगता की क्रिसमसाच्या नांवान ही इज कनेक्टिंग विथ ऑल what was connected with Osho and his teachings. So I condemn that. But सगळ्याकीन चड वायट दिसता कित्याक गोंयचो सरकार ओग्गी आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जीएमसीतल्या पीजी पदां खातीर रोस्टर बेज आरक्षण दिता म्हूण मुख्यमंत्र्यान पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांक उतर दिल्ले. मात अजून प्रश्न सुटना म्हूण काँग्रेस आझाद मैदानाचेर. आता गोंय राज्याचो मुख्यमंत्र्यान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस 4 ऑगस्ट 2025 सांगले की ह्या आठवड्यान आपूण ते नोटिफिकेशन काड. आज 3.5 महिने जाले हे प्रमोद सावंताचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आज गोयच्या ओबीसी वर्ग, SC वर्ग आणि ST वर्गाक कशे हिपोक्रेसीन करून ते आज तांकां दामपाचो प्रयत्न करता हे सगळे गोंयकारां मुखार ओपन जाल्ले आसा. कित्याक गोवा मेडिकल कॉलेज, गोवा डेंटल कॉलेज आणि मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियान नोटिफिकेशन जाहीर केला आणि तांचे काउन्सिलिंगची डेट तांणी जाहीर केला की 19 नोव्हेंबर 2025 ते 27 नोव्हेंबर 2025 भितर तुमकां एप्लाय करपाक मेळटलें. आता 3.5 महिन्या पयलीं ह्या गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आपूण नोटिफिकेशन काडटा आणि 100% रोस्टर बेज रिजर्वेशन आपूण करता. हे कित्याक जायना? म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान हे ताबडतोब लक्षांत घेवन आयच्या दिसा भितर किंवा फाल्यांच्या दिसा भितर हे इम्प्लिमेंट करचें. जर तर करना, जर तर जायना जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याच्या घरार आमकां घेराव घालचो पडटलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चोरी जी आसा ती दिसान दीस वाडत आसा. जशें अनंत वेरेकारान सांगलें की जाले 15-16 चोरयो जाल्यो ह्यो 1.5 म्हयन्यात आनी हे बारीक बारीक धंदेकारांक सुद्दां टार्गेट करता. हेजेर प्रशासनान खंय तरी लक्ष दवरचें
कारण हे फुडें सगळे जे घडटले ते हेच्यान गंभीर घडपाक शकता आनी पुलिसांक जर स्टाफ कमी आसा जाल्यार तो स्टाफ तेंच्यांनी वाडोवन दिवचो. कितलेशेच लोक हांगा वाडलेले मायग्रंट येयल्ले आसा आनी कितलेशेच लोक हांगा येवन रावल्ले आसा. हांगा हे ल्हानशें पुलीस स्टेशन आसा, आउटपोस्ट आसा, तांकां स्टाफ कमी आसा. जेन्ना चोरी बिरी कितें जाता तेन्ना पुलिसाचेर दबाव येता, गोवोरमेंटा कडेन मागता हे तिस्क उजगांव ह्या आउटपोस्ट आसा तेजो पुलीस स्टेशन करचें जेणे करून हांगा स्टाफ चड मेळटले. ह्या 2-3 जे मेन स्पॉट आसा ह्या स्पॉटांचेर न्हू बरे CCTV कॅमेरे बसोवपाचे. राती पेट्रोलिंग केल्ले पण कशें आसा की एक दीस पेट्रोलिंग करून जायना, ते एवरीडे अशें चालू उरपाक जाय. PIक मेळपाक येयल्ले आनी PIक मेळटा आसतना आमी एक फ्रुटफूल डिस्कशन आमचें जालें. PIनूय आपल्यो डिफिकल्टी सांगल्यो कितें ते आनी ताणें प्रॉमीस केला आमकां की एक्स्ट्रा स्टाफ ते प्रोवायड करतले. तुका जे तिस्कार आसा मार्केट एरियेन तेंचे कडेन उलोवन सगळ्यां कडेन उलोवन मॅक्झिमम जाता तितले CCTV कॅमेरा इन्स्टॉल करतले म्हणून. खूब फॅक्टरी जाल्या आनी तितून भायले खुबशे कामगार लोकांक कंपनीनी हाडल्या. ज्या घरान 2 जाणांक रावपा खातीर जो रुमाची कॅपेसिटी आसा त्या रुमान 7-7, 8-8 जाण दवरता. ते खंयच्यान येयल्या आनी खंयचे कंपनीन कामाक आसा हेजो कोणाकूच हिशोब मेळना. लायटीच्या खांब्यावयल्या इंटरनेट केबल ओडपी सर्व्हिस प्रोवायडरांचेर कारवाय जातली. गोंयभरच्या लायटीच्या खांब्यावयले केबलांचेर कारवाय करपाक इंजिनियरांक खंय मेकळीक. ज्या लोकांनी घाल्या तांकां स्वताचो केबल खंय आसा हें सुद्दां कळना अशी परिस्थिती आनी सत्य परिस्थिती आसा. आनी त्या खातीर जे इंजिनियरां पावर आसा आनी बिकॉज ऑफ रिसंट एक्सिडेंट एट सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्यो पावर आमच्या इंजिनियरांनी यूज केल्ले आसा. तांकां कोणी सांगलां कोणी करूं नाका अशें सांगूं ना, कारण हे खंय तरी थांबपा जाय आनी केबल ऑपरेटरांनी हे गोश्टीची नोंद घेवपाक जाय. हांव रिक्वेस्ट करता केबल ऑपरेटर्साक की तांणी आपल्यो ज्यो केबली इंटरनेट सेवा आसूं किंवा TV सेवा आसूं त्या खातीर घातिल्ल्यो आसा त्याची जबाबदारी घेवन तांची जे कितें नुकसान जाता लोकांचें तें सुद्दां भरपाची तयारी हे केबल ऑपरेटर्सांनी दवरपाक जाय. डिसेंबरा सावन स्मार्ट मिटर चालीक लावपाचो वीज खात्याचो निर्णय. स्मार्ट मिटर्स डिजिटल स्मार्ट मिटर डिसेंबराच्यान इम्प्लिमेंटेशन जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. SIRच्या स्टेटसाचेर चर्चा करपाक फातोड्डा रिव्ह्यू मिटींग घेतली. राजकीय पक्षांच्या वांगडी धरून BLA 1 आनी BLA 2 बसकेक हाजीर आशिल्ले. लोकांक इनकन्विनियन्स फेस करचे पडटा, स्पेशली फातोर्डा RTO TTC कडेन आसा थंय जर गेले जाल्यार ते म्हणटा स्टाफ अवेलेबल ना, SIRाक घातल्या. SIR चालू असल्या कारणान स्टाफ हो लागताच. आतां थोडे हेजे खातीर इनकन्विनियन्स जाल्ले आसपाक शकता. जर आमकां डिपार्टमेंटान इन्फॉर्म केला जाल्यार आमी रिजॉल्व करतले अशें कितें आसा. टोटल वोटर्स आसा 31,040 ऑफ विच नाव दे हॅव ऑलरेडी रिसीव्ड 21,924 received and digitalized. There is a problem where people are not staying in their houses. So communication, there is a gap. They mare notice mare there actually saying that we have come and we have tried to reach you 3 times. My simple question was, after the 3 times, then what happens? They are saying no, they can file claims. I mean, if you all are going to file claims and objections, you all will be sending this to the same residents. Now, then they are saying no, the BLO and the BLAs should work in coordination and find out. You all should have some data, fixed data, mobile number, konalo. You all have all the details, Aadhaar card, voters, there will be a number. No, try reaching out to those people. प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे. दर दिसा मडगांव सावन मुंबय वचपी कोकण कन्या एक्सप्रेस रेल्वे मडगांव रेल्वे स्टेशनार पाविल्ली. तातूंत उस्मानाबादचो गणेश श्रीदत्त आशिल्लो. तो धांवत्या रेल्वेंतल्यान देंवपाचो यत्न करतालो. हात सुटिल्ल्यान प्लॅटफॉर्मार पडलो. मातसो जाल्यार तो रेल्वे पोंदा सांपडपाचो. थंय ड्युटीर आशिल्ल्या कॉन्स्टेबल कपिल सैनी धांव व्हरून ताका रेल्वे पोंदा वचपा पासून वाटायलो. व्हिडिओ आंगार कांठो हाडपी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.